आज काप्रेश्वर संस्थान बायणा हांचो 30वो वर्धापन दीस। हांव सगळ्यान पयलीं अभिनंदन करता कमिटीचे, तांचे अध्यक्ष प्रमोदभाई देसाय, जे एक इंडस्ट्रियलिस्ट आसून एक समाजसेवक आनी सोशल वर्कर पासून म्हणल्या जाता, कित्याक खुबशे समाजकारण काल पासून ते करत आयिल्ले आसात। आनी आज हो 30वो वर्धापन दीस। कालूच हांव हांगा आशिल्लो आनी काल दिंडीच्या गजरान म्हणजे देवाक एक तांणी मुकुट अर्पण केला आनी ताची दिंडी आमी आयल्या आनी त्या दिंडीन पासून सहभागी जावपाचो एक संद म्हाका मेळ्ळी। ताच्या खातीर तांचे आनी पुराय कमिटीचें हांव अभिनंदन करता। एक वेगळे वेगळे उपक्रम ते घेत असतात। देवकृत्या बरोबर आज वर्धापन दीस जालो, फाल्यां सत्यनारायणाची पुजा आसा, परवा घुमट आरती स्पर्धा आसा आनी मागीर एक ऑर्केस्ट्रा आसा। असो एक बरगत कार्यक्रम कमिटीन ऑर्गनायज केल्लो आनी वर्सा प्रमाणे महाप्रसादा बरोबर तुम्ही पळोवपाक शकता की महाप्रसाद इतली गर्दी आसा ते दाखोवन दिता की काप्रेश्वर संस्था आनी देव काप्रेश्वर हो आमच्या मुरगांवकारां खातीर कितलो म्हत्वाचो आसा। कुल्ल्याक धांवून येवपी देव अशें आमी सगळेच मानतात आनी त्या खातीर ह्या वाठारांतले सगळे लोक मुरगांवांतले न चुकता ह्या आयच्या दिसा येवन वर्धापन देवाचे आशिर्वाद घेवन आपलो महाप्रसाद घेवन देवाचो घरा वतात आनी एक वर्सभराची राखण आसची अशी आमी देवा कडेन मागतात ती तशीच आमकां आसता। अशी सासाय देव काप्रेश्वराची ह्या वाठारा भितर आसतना म्हाका दिसता कमिटीचें अभिनंदन। वर्सान वर्स वेगळे वेगळे उपक्रम, बरे बरे देवकृत्या आनी ह्या देवकृत्या भितर आमचो सगळ्यांचो सहभाग ते करून घेतात। तांच्या खातीर आमकांय बरें दिसता की एक रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून प्रत्येक गोष्टीक ते आमकां इन्वॉल्व करता। काप्रेश्वराच्या वार्षिक 30व्या वर्धापन निमतान सगळ्यांत पयलीं सर्व भाविकांची हांव हार्दिक शुभेच्छा दिता। आयज 29 तारीख ते 2 तारीख पर्यंत आमी हो वाडदिवस वेगवेगळ्या कार्यक्रमान साजरो केल्लो वयता। काल आमचे 29 तारखेक एक खास ह्या वर्साचें वैशिश्ट्य म्हणजे आमच्या अध्यक्षान तशेंच दाजी बाबांनी सांगलां, आमी देवाक काप्रेश्वर ट्रस्टाच्या वतीन एक चांदीचें पेटो अर्पण केल्लो आनी बरे दिंडीच्या मिरवणुकीन ताचें आगमन जाल्लें आशिल्लें। सगळ्यांक पयलू आमचो बाब दाजी तसोच आमचो आमोणकर सर, ते दाजी बाब कालूय येयल्लो आनी आयज बी येयलो। एक आमकां एक कौतूक दिसता की खंय कितें आसूं भाई म्हणून उलो केलो न्हू दाजी बाय ते पान तांबडे पावता। आमदार लडके आमदार जशे आमचे फाटल्यान उबे रावतात त्या खातीर आमकां हो एक उत्तेजन मेळटा की आमी कितें करचें। कितें फुडें जर तूं वतलो जाल्यार तुका फाटल्यान तेंको जायो आनी हो तेंको जेन्ना दाजीबाब सारके मनशाचो आमकां आसता तेन्ना म्हाका तरी एज अध्यक्ष फुडें वचपाक केन्नाच भंय दिसना। दाजीबाब खरेंच तुजे काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच हे जे सगळे भक्त हांगा येता भक्तीन की हो देव खूब जागृत देव, म्हाका तरी भरपूर ताचे प्रत्यय आहा। तर ह्या देवाचे श्रद्धेन लोक येता। आज जवळ जवळ 3-4 हजार लोक येतले तुगेले महाप्रसाद घेवपाक। ही देवाची श्रद्धा दाखयता। सो अशेंच लोकांक ताचो प्रत्यय येवचो आनी ही कार्यां व्हडलीं व्हडलीं कार्यां आमच्या हातून घडची अशी हांव देवा कडेन मागणी करता।